आणि नोव्हेंबरान रुजू जातले हे जे भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान सांगिल्ले तशीच उतरां भारतीय जनता पक्ष गेल्या मार्च पासून दीत आसा आणि सगळोच जुमलो जाला. खोटाडेपणाचो महामेरू असो हो पक्ष जाला. ऑफिसान येतले अशें काही काळ सांगला गेले, अमूक वेळा येतले, अमूक काम करतले, तमूक काम करतले. हे जे खोटारडेपणा जो चल्ला तातूंतल्यान एक कोंकणीतली एक म्हण आसा ती ह्या बाबतीत योग्य लागता की ना हे तुम्ही ठरयात. अशी म्हण आसा की बाप दाखयना जाल्यार श्राद्ध कर. आज ती वेळ आयल्या. मुख्यमंत्री दाखयात नाजाल्यार श्राद्ध करात. अरे खंय आसा मुख्यमंत्री? तेन्ना आमकां पळोवपाचें आसा की हो जो आमचो आयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसा, मानादीक पर्रीकर बाब, हो सगळ्याच बॉडीचो अध्यक्ष आसा. ESGचो आसा, GSIDCचो आसा, IBPचो आसा, सगळी कडेन ताचोच आसपाव. आणि आमकां कळटा त्या प्रमाण CMाले जे OSD आसात हे आज CMची पावर मिसयूज करतात. आणि असे असंख्य डायरेक्टर आणि ऑफिसर्स आसात की तांकां ओबलायज करता ऑर्डरी काढून. वस्तुस्थिती कितें आसा? हे ऑर्डरी आणि हे डिसिशन्स आणि हे पॉलिसी मेकिंग मनोहर पर्रीकराची जर आसा जाल्यार आमकां एक वेळ दाखयात तरी ताका. आज टेक्नॉलॉजी इतली वधारलेली आसा, फुडें गेल्ली आसा. एक ताचो आजच्या दिसाचो एक व्हिडिओ काढून तरी लोकांक दाखयात. आमी म्हणना तुमी मेळपाक दियात म्हणून, पण एक व्हिडिओ तरी काढून दाखयात की आज ही व्यक्ती क्षेम आसा, बरी चलता फिरता बोलता अशी व्यक्ती आसा. कोण डॉक्टरय सांगना, कोण बुलेटीन काडिना. तेन्ना आज होच प्रश्न निर्माण जालो. कृपा करून आमकां CM दाखयात नाजाल्यार श्राद्ध तरी करात. आम्ही आमकां जर इन्फॉर्मेशन जर दिली ना की मुख्यमंत्री हयात आसा की ना तर आमकां कोर्टान वचची गरज पडटली की कोर्टान फायंड आउट करप की खरोखर ही व्यक्ती हयात आसा आणि सरकार चलोव शकता की ना. ही स्टेटमेंट जाल्या उपरांत फुडल्या 4 दिसांत जर जालें ना जाल्यार आमी ते करतले. आमी होय विचार चालू आसा, वकिलांकडे कन्सल्टेशन चालू आसा. CMच्या भलायकीचेर काँग्रेसीन पयली व्हिडिओ कॉन्फरन्स मागली, हेल्थ बुलेटिन मागले आणि आता मागले ती व्हिडिओ फुटेज. नाजाल्यार ते कोर्टान वचपाची तयारी करतात. फ्रंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.